आज आमच्या देवस्थानात श्री ब्रह्मदेव देवस्थानात अत्यंत दुर्दैवी प्रकार घडला। सुमारे अंदाजे मध्यरात्रीच्या सुमारास आमच्या देवस्थानातली जी फंडपेटी ती कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान फोडल्या आणि त्याचबरोबर त्यांनी देवळातल्या भितर गर्भाकुडींतय वचपाचो प्रयत्न केला। हांव तेका लागून सरकाराकडे मागता की हे जे कोण चोर आहा किंवा या चोरट्यांची जी टीम आहा त्या टीमीक 48 तासाच्या आत तत्काळ त्यांना धरचे, कारण हे केवळ हांगाच फोडचे ना तर बाकीच्या कडेन फोडपाची शक्यता। देवस्थानची फोडपाची ही दुसरी दुर्दैवान दुसरी घटना घडटा। आमकां ह्या गोष्टीची भयंकर खंत जाता आणि हांव सरकारी पोलीस यंत्रणे अशी रिक्वेस्ट करता की विदीन 48 आवर 48 तासांत इन्व्हेस्टिगेशन कितें तें कंप्लीट करून चोराक तेंच्यांनी गजाआड करपाक जाय। सगळे देवस्थान समिती आणि सगळे ग्रामस्थ ह्या जर 48 तासांनी ह्या चोरट्याक पकडलो ना, पैसे कितले व्हेले थंय व्हेलो तो प्रश्न ना, पण ही घटना परत घडूंक जायना। आणि जर 48 तासांनी ह्या चोराक धरलो ना, पोलीस यंत्रणे जर धरलो ना जाल्यार सगळे आमी समिती आणि ग्रामस्थ ह्या गोष्टीची गंभीरतेन आमकां विशय हाताळचो पडटलो। आणि तरी आनी एक विनंती करता की सरकारी खास करून पोलीस यंत्रणे आम्ही अपेक्षा करते 48 तासांनी ह्या चोराक पकडून हांगा देवस्थानात हाडूंक जाय। ते क्लीन करता रामदास भाऊ तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की अरे फंडपेटी हे जाला म्हणून फोडला म्हणून कोण तरी। आता ह्या घटनास्थळी पोलीस येयल्ले आसा। पोलिसांक जी कितें मदत जाय ती देवस्थान सेवा समिती तर्फे आमी करतले आणि तांकां जे पुरावे लागतले म्हटल्यार चोरा मेरेन पावपाक तांकां जे पुरावे लागतले तितले पुरावे आमी तांकां दितले आणि ते म्हाका दिसता चोरा फुडें बेगीनूच पावतले। आमी तांकां 48 तासाची मुदत दिता की तेंच्यांनी जे काम केला तेका भितर उडोवपाचें।